नमस्कार. गोवा टुडे साहिल नारोलकरांचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. सांकवाळे अर्दीच जमीन भूतानीच्या नावार ना. रानात जमीन खर पालसाण परवानो झाडाची कत्तल एक्सेस धड ना. इन्फ्राचे इशू एमपीडीएचे भूतानीक 7 दिसाची कारणां दाखय. तिराळीचे उदक वळख महाराष्ट्र कर्नाटकाचे कारस्थान तिराळीचे उगमस्थान बंद करपाचो प्लॅन. चंदगडच्या शेतकऱ्यांक खंय उदक ना. चंदगडचो आमदार राजेश पाटील प्रुडंटाकडे एक्सक्लुझिव्ह. गोंय विद्यापीठाचो रँक पडटा. विद्यापीठा वाडटा बांदता. गोंयांत पात्र ऑफिसरांचो उणाव. वांगडी कुलगुरूचे रजाव. कावन्सिलाचे बसकेंत रँकाचो पंचनामो. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत आयिल्ल्या 8 फुटीर आमदारा आड घाल्या अपात्रता याचिकेचेर निर्णयाक सुनावणी 3-4 ऑक्टोबराक. सुप्रीम कोर्टाच्या डेडलायनी भितर निकाल. दिवचलेचे पिराची कोण झोपडपट्टीचेर बुलडोजर. 8 बेकायदेशीर घरां उडयली. 2 दीस वेळ दियात. लोक मागतात. भाडकार म्हणटा बेकायदेशीरूच. डेमोलिशनाक तणाव. केपें अल्पवयीन चली आवयचो विनयभंग. फ्रांसिस्को मोरायसाक अटक. नग्न व्हिडिओ काढून व्हायरल करपाची दितालो धमकी. चलयेचो खंय गॉडफादर. बीच वेडिंग फी वाडयली. 5 दिसाक लाखभर आशिल्ली ती वाडोवन केली दिसाक लाख. पर्यावरण खात्याकडच्यान नोटिफिकेशन. सरकार एनजीओक 75% रिलॅक्सेशन. आनी बुधवार मेरेन कुडचड्याक खासगी सुवाती वयलो कोयराचो विलो लायात. ना जाल्यार कोयर आमदाराच्या दारार. काँग्रेसीची शिडकावणी. मंत्री म्हणटा एमडीक विचारात. मंत्री विश्वहिताचे अर्दे उपरांत एमपीडीएची भूतानीक कारणां दाखय नोटीस. थळाव्यांच्या कागाळीचेर 7 दिसांत जाप मागल्या. ना जाल्यार परवानो रद्द. प्रकल्प येता ती अर्दी जमीन खंय भूतानीच्या नावार ना. राना वाठारात परवानो नासतनाच झाडां मारली. कमर्शियल झोन मात फक्त 6 मीटर रुंद रस्तो. दोंगराचो ग्रेडियंट हिसपा भायर. उदक लायट सिवेज इन्फ्रास्ट्रक्चराचे इशू. There has been complaint by Narayan B. Naik, Antonio Vaz, Corina Marquez, Piedad Di Mello, and the complaint on based on these complaints, as PDN तांकां show cause notice काडिल्ली आसा. Strong objection on the issue of construction license to Parmesh Construction Company, Sankwal village. Project is illegally proposed on 6 meters wide. Mega project is proposed without 10 meters wide road. Environment and Forest NOC is not submitted. The land is identified as private forest by Araujo committee. तांच्यांनी complaint दिल्या की 10 मीटर रस्तो available ना. Observed that massive tree felling is done in the said property. उदकाचे electricity and sewage problem will be faced. तांचे म्हणणे आसा की फ्लोरा एंड फॉना विल बी डिस्ट्रॉयड. तांचे हेंय म्हणणे आसा प्रॉपर्टी एज फॉरेस्ट विथ डेन्स ट्री कॅनोपी एंड इट्स इको सेन्सिटिव्ह. तांचे म्हणणे आसा की प्रॉपर्टी इज झोन्ड एज C1 नॉट इन म्युनिसिपल एरिया. आणि हांच्यानी बरयलां की प्रॉपर्टी झोन केल्या C1 थ्रू दो द सेम इज नॉट इन द म्युनिसिपालिटी एरिया. भूतानी इन्फ्रा हांच्यानी खंय लँड ग्रॅब केल्या आनी तांची प्रॉपर्टी एनक्लोज केल्या. सर्वे नंबर 257/1 फोर्सफुली. तांच्यांनी बरयलां की दे आर दी ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द लीगल हेयर्स ऑफ लेट मिस्टर फ्रांसिस्को वालिस. Area of 4,000 square meter is co-owned by them and Bhutani Infra does not own the area. Bhutani Infra does not have documents with them to show their ownership over the entire property. Continue hearing बरयलां की Bhutani Infra has utilized FAR to the extent of 200% from the property. Please do note that if no reply is received within 7 days from the receipt of this notice, authority shall proceed and take further necessary action as deemed fit. Student media खातीर विक्रम नायक. आता तिराळीचे उदक भरूंक महाराष्ट्र कर्नाटकाचे उदकाचो प्लॅन. तिराळीचे उगमस्थाना वयल्यान उदक भरपाचो प्लॅन. महाराष्ट्राच्या चंदगड तालुक्यांतल्या शेतकऱ्यांक खंय पिवपा उदक जाय. तेंच उदक फुडें कर्नाटकात व्हरूं येता.
चंदगडाचो आमदार राजेश पाटील प्रुडंटाकडे उलयलो. गोयचे उदका पुरवणेचेर खंय इम्पॅक्ट जावचो ना म्हूण ताचो दावो. इथल्या लोकांची धारणा अशी आहे की त्याच्या अंडर जे 3 बंधारे येतात, देवनाला, त्याच्यानंतर भंडोरा नाला आणि पालेपरमार नाला, तिथं 3 रिझर्व्हियर्स होणार आहेत आणि त्यामध्ये धामणे कर्नाटक स्टेटचं फॉरेस्टची जमीन जाते आणि ते पाणी जर आपल्याला तिथं अडवलं, आपण ते जर 3 रिझर्व्हियर्स तयार झाले तर ते पाणी आमच्या चंदगड तालुक्यातल्या पूर्व भागाला म्हणजे तुडियापासून शिनोळीपर्यंत 7-8 गावं आहेत. 2 ढेकोळ्या आहेत, सरोळी आहे, सुरुता आहे, 2 शिनोळ्या आहेत. ह्यांना तिथले शेतकरी हे पावसावर अवलंबून असतात. किंबहुना विहिरी आहेत, विहिरीवरती किंवा बोरवरती तिथं पाणी, आता पाण्याची पातळी जमिनीतली फार खाली, वॉटर टेबल फार खाली गेलेला आहे. 700 फूट जरी बोर मारला तरी पाणी लागत नाही आणि त्यामुळं त्या शेतकऱ्यांना पाणी देण्याची संकल्पना ही माझ्या वडिलांची होती की ते पाणी आपण कॅनलनं किंवा पाईपलाईननं जर आपण इकडं ह्याच्यात टाकलं, ती मार्कंडी नदी जी आहे ती आमच्या मतदारसंघातनं जाते आणि ती पुढे कर्नाटकात जाते. तर ते पाणी आपल्याला इकडं शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देता येईल. मध्ये आमच्या जमिनी जात आहेत, कर्नाटकची जमीन जाते फॉरेस्टची, तिथलं ते पाणी जे आहे ते पाणी आम्ही तिकडं वीज निर्मितीसाठी न वापरता शेतकऱ्यांना द्या म्हणतोय. आम्ही तुमच्या तोंडाचं पाणी काढून घेत नाही साहेब, आम्ही गोव्याचं पाणी कुठेही घेत नाहीये किंवा तुमच्या हिश्श्याचं पाणी आम्ही घेत नाही. मजगती महाराष्ट्रातल्या चंदगड आणि कर्नाटकातल्या शेतकऱ्यां खातीर हो बंधारो म्हूण थंयचो थळावो आमदार उलयलो. मात आमी पळयत जाल्यार तिलारी धरणाक उदक येता तें उगमस्थानूच जर बंद केलें जाल्यार फुडें धरणाक उदक खंयचें होच व्हडलो प्रस्न आसा. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 8 फुटीर आमदारांचेर घाल्या अपात्रते याचिकेचे निर्णयाक सुनावणी 3-4 ऑक्टोबराक जातली. सभापती रमेश तवडकरान सांगला. काँग्रेसीचे याचिकेचेर सगळ्या आमदारांक जाप दिवंक सांगल्या. एकलोच जाप दिवपाचो उरला. सुप्रीम कोर्टान घाल्ल्या डेडलायनी भितर निकाल जातलो म्हूण सभापती सांगता. आज हियरिंग आशिल्लें की त्या संदर्भात डिस्कशन जालां, सबमिशन केलां ताणें आणि त्या संदर्भात ते डिटेल आर्ग्युमेंट्स जो आसा तो आमी 3 आणि 4 तारखेक जातले 2 दिस. ओके, म्हणजे दिस विल बी फायनल आर्ग्युमेंट. फायनल सुप्रीम कोर्टाने तुमकां सांगलेलें 3 आणि 4 तारखेक असलेल्या पळयचे आज ठरलेलें आसा. त्यानुसार 3 आणि 4 तारखे आर्ग्युमेंट्स जातले. कशें आवश्यकता आसा ती पळयतली. ओके, एक 2 दिसांनी दिल्लें आसा, रिप्लाय फायल केल्लें आसा आणि त्या बेजाचेर तांकां आर्ग्युमेंट्स 2 दिसांत कंप्लीट करप अशें तांकां डायरेक्शन दिलां. एकटोच उरला आसा कंप्लीट कॉन्ट्रॅक्शन आतां. ओके, बाकीच्यान सगळ्यांनी रिप्लाय फायल केला. 4 तारखे मेळटलो अशें ना. 4 तारीख पर्यंत ताणें तांकां जे आर्ग्युमेंट्स आसा कंप्लीट करप अशें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. तुमकां सांगलां पळय, म्हणणें तांकां सांगलां 4 तारीख पयलें हय पळोवपाक जाय अशे तरेचे विशय जे डायरेक्शन दिल्लें आसा त्या विशया संदर्भातली. सो except for respondent number 2 who has said that by Monday he will submit it personally to the advocate and to the concerned office. Regarding the Supreme Court direction was read out by the speaker over there regarding a disqualification petition filed in the Supreme Court. So according to that, now they are hushing up, the matter is being going on a fast track, because if it is fixed for final arguments, maybe the stage is taken to closer towards ending the matter. Final arguments, then oral arguments will be there most probably. After the final arguments take place, probably it will be written final arguments or oral, but it has taken the stage at final arguments. That means the case is coming closer to be coming to an end. गोंय विद्यापीठाचे कावन्सिलिंगाची बसकेत विद्यापीठाच्या घसरिल्ल्या रँकाचो पंचनामो. मुख्यमंत्र्यान काल विद्यापीठाक थंयच्या कार्यवाहीत जाप विचारिल्ली. देशांत विद्यापीठाचो आंकडो वाडटा, बरे प्रोफेसर मेळना, गोंयचे डॉमिसायलूय खंय बादता, गोंयांत जाय तशे प्रोफेसर ना, वांगडी सांगता. कुलगुरू म्हणटा फुडल्या 5 वर्सांत दर्जो सुदारतलो.
फाटी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या एक फंक्शना वेळार उलयतना सीएमान अशें म्हणलें की गोवा युनिव्हर्सिटीची जी रँकींग आसा ती देंवता आनी ह्या गोवा युनिव्हर्सिटीची रँकींग देंवता कित्याक ह्या गजालीचो शोध लावपाची गरज आसा. ह्याच गजालीचेर आयज जेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटीची कावन्सील मिटींग आशिल्ली तेन्ना हांगासरले जे मेंबर आसा कावन्सील मेंबर सुदीन नायक तशेंच गोवा युनिव्हर्सिटीचे जे वायस चान्सलर आसा सर मेनन हेंचे कडल्यान आमी जाणा जावन घेवया की गोवा युनिव्हर्सिटीची जी रँकींग देंवता ह्या गजाली फाटले कारण कितें काय हें आमी तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेवया. गोवा युनिव्हर्सिटीक रिसर्च हातूंत भितर एकदम कमी मार्क पडटा कित्याक हांगा प्रोफेसर आनी एसोसिएट प्रोफेसर कोण ना. जे आशिल्ले ते सगळे रिटायर जाले 4-5 वर्सां पयलीं आनी आतां उरल्या ते एसिस्टंट प्रोफेसर 80% एसिस्टंट प्रोफेसर आसा आनी ते अर्द्या कडेन PhD पासून ना. म्हणजे ते भुरग्यांक गायड करपाक शकना आनी ते कित्या खातीर तर गोंयांक कायदो आसा की 15 वर्सां डॉमेसायल जाय म्हण. आतां नवी नवी जी फिल्डां येता तातूंत भितर एसोसिएट प्रोफेसर आनी प्रोफेसर हे 15 वर्सां डॉमेसायलाचे कोण मेळना गोंयकार. हे रूल कोणा एप्लाय करपा जाय जे पळय सकल्ली LDC क्लॅरिकल स्टाफ तांकां बरें आसा दॅट हॅज टू बी गोवन. एक दुसरें बॉम्बे युनिव्हर्सिटी 50,000 स्टुडंट भायर सरता गोंयांतल्यान 3,000 स्टुडंट भायर सरता म्हणजे तुका ते आउटपूट म्हूण कसो मेळटलो तातूंतय कमी मार्क पडटा. टोटल नंबर ऑफ युनिव्हर्सिटी कॅल्क्युलेट करताल्यो त्यो हजारांनी वाडल्यो इतल्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी आयल्या त्यो म्हणटकीर ओवरऑल रँकींग ते 150 to 200 गेले. पूण जे पळय स्टेप्स आतां घेतल्या जे पळय जे डेव्हलपमेंट चालू आसा ते जावपा आनी 2-3 वर्सां वतली. तें जेन्ना जाता आनी हें जर समज तूं गोवा गव्हर्मेंटान डॉमिसायलाची चेंज केलें फॉर एसोसिएट प्रोफेसर आनी प्रोफेसर जाल्यार तुमकां 5 वर्सां रिजल्ट दिसतलो आनी गोवा युनिव्हर्सिटी वील बी विदीन फर्स्ट 50. I'll tell you that in another 5 years' time, this university will be the top. That much I can say. But for that, we need to take care of that. We have to see that all the professors and associate professors' positions have been filled. Only then we can see that this is coming. So there are vacancies right now for which need to be filled up. फाटले कांय वर्सां सावन वादत आशिल्ले दिवचलेच्या पिराची कोण झोपडपट्टी निमणे मोडपाक सुरवात केल्या. दिवचले नगरपालिकेन ह्या 8 बेकायदेशीर घरांक नोटीस काडिल्ली. लावपी लोक डेमोल्युशन स्क्वॉडाच्या हातापांयां पडूंक लागले. कोर्टान अपील घाला 2 दीस दियात म्हूण विनंती केल्या. भाटकार म्हणटा ही बेकायदेशीरूच डेमोल्युशनाक तणाव. पिराची कोण बिचोले हांगासर एक 2000 स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर फरीदा शेख ह्या बायलेन आपल्या जागेचेर गैर पद्दतीन एक 10 घरां जी हांगासर बरीच वर्सां रावता तेच्या अगेन्स्ट केस केल्ली. तिने नाना म्हणटा एटलीस्ट हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट त्याच बरोबर स्थानीक कोर्ट ह्या कोर्टासून ती लढत आयज 2023 24 पर्यंत तिका आयज हें मेळ्ळें की कोर्टासून की ही जी जागा जी आहा ती फरीदा शाह हेंची आसा आनी जे कोण हांगासर रावले तांकां काडची अशी ऑर्डर येयली. हांव हांगासरली ओनर. आमकां ही केस न्हय आमची जमातीची आमची भाटकाराची 82 स्टार्ट जाल्ली. जमातीन आमचेर केसी घातलेले मागीर ते 2012 तेंच्यांनी सेटलमेंट केलें आमच्या बरोबर. तेन्ना आमकां सांगलें कितें हे घाटयां बी तेन्ना मागीर येवन रावला तेंच्यांनी तांकां सपोर्ट केल्ले. मागीर हेंच्यांनी आमचेर केशी घातले घाट्यांनी आमचेर केशी घातले. आमचेर केशी घालून मागीर तेंच्यांनी कितें केलें फुडें वचत रावले इश्टे हाडीत रावले आनी मागीर आमी तेंच्या वांगडा हांवें झगडला. हांवें ओन झगडला तेंचे कडेन झगडून डेमोलेशन ऑर्डर ती आमगे आतां मेळोन डेमोलेशन जालें. आम्ही किती आता 70-80 वर्सां माझ्या बापायचे बापाय सगळे हांगाच काढला दीस. आयज काय येऊन रावंक ना कोणाच्या जाग्यार कोण येऊन रावले कोण ओगी रावचो ना. आमी 2 दीस तर आमकां टायम दिवंक जाय ना. आमचे सगळे सामान हा सगळे डायरेक्ट डेमोलेशन केले जाल्यार खंय वचूंक जाय आमी. हेजे पयलीं तुमकां इन्फॉर्मेशन येयल्ली हेजे पयलीं आमकां इन्फॉर्मेशन येयल्लें कितें तुमकां नोटीस म्युन्सिपालिटी एक्शन घेतले इतके दिला हेजे नोटीस कांयच येवंक ना. सो तुमी रिप्लाय काय आमी रिप्लाय दिला म्युन्सिपालिटीक. आमी फुडें कोर्टाक घातला म्हणून रिप्लाय दिला. नोटीस येईपर्यंत टायम लागता म्हणून सांगला वयल्यार तरी आसतना म्युन्सिपालिटी आयकपाक तयार ना. गेले 3 महिने जाले म्युन्सिपालिटीन ऑर्डर दिली की अशें आमकां ऑर्डर येयल्ली आहा ती खाली करपाक. त्याच बरोबर आज स्थानीक जे हांगासर रावल्ले ते तेंच्यांनी खूब विरोध केल्लो की आमकां मातसो पण पयलींच तांकां एक ऑर्डर हांगा ह्या बद्दल येयल्ली अशी कल्पना मेळटा. त्याच बरोबर आज एक 2000 स्क्वेअर मिटर जे हांगा पिरांडी कोणाचे जागेर आहा फरीदा शाहची तांची खाली करपाक म्युन्सिपालिटीची मदत घेवन खाली करपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. स्टुडंटां खातीर सुद्दां
केप्यां एका अल्पवयीन चली आनी ताच्या आवयचेर विनयभंग करपी फ्रांसिस्को मोरायस म्हणटा ताका पुलिसांनी धरलो. 5 दिसांचो रिमांड. त्या चलयेचे नग्न व्हिडिओ काडून सोशल मिडियाच्या सायडीचेर घालता म्हूण धमकी दिवंक लागलो. तो खंय चलयेचो गॉडफादर. पुलीस स्टेशनान एक कंप्लेंट रजिस्टर जाल्या. कंप्लेंट दिल्या ती एक बायल मनशान. तिने कंप्लेंट अशें सांगल्या की आपल्याचेर आनी आपल्या चेडवाचेर 15 वर्सांच्या चेडवाचेर एक फोर्सफुली सेक्शुअली एसॉल्ट केला म्हणून अशी कंप्लेंट दिल्या. कंप्लेंट अशें बरयल्या की तो करपी आहा तो गॉडफादर, त्या भुरग्याचो गॉडफादर म्हणटा ताका. तेणेच हो आपल्या चेडवाचेर आनी आपल्याचेर फोर्सफुली आनी सेक्शुअली एसॉल्ट केला म्हणून अशें दिल्या. आतां केप्यां पुलीस स्टेशनान तेतून तेज्या पयलीं की त्या हेणे आनीक अशें दिलें की तो आमकां धमकेता, तेंचे न्यूड व्हिडिओ काडल्यात आनी ते बेगीन आमी सोशल मिडिया नाल्यार सोशल प्लॅटफॉर्माचेर आमी सगळे व्हायरल करतलो म्हणून अशी त्या बायलेन तेणे धमकी दिल्या म्हणून अशी कंप्लेंट दिली. आतां केप्यां पुलीस स्टेशनान फ्रांसिस्को झेवियर मोरेस हो आसोळणा केप्याचो हेका अरेस्ट केला आनी आज ताका कोर्टान व्हरून 5 दिसाचो रिमांड घेतलेलो आहा केप्यां पुलीस स्टेशनान. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. सरकारान बीच वेडिंग फी दिसाक 1 लाखार व्हेली. आदी 5 दिसांक 1 लाख आशिल्ली. दीस वाडल्यार दिसाक 10,000 आशिल्ली. पर्यावरण हवामान खात्यान फी वाडयेचें नोटिफिकेशन काडला. सरकार NGO, चॅरिटेबल ट्रस्ट, शाळा आनी खेळा इव्हेंटांक 75% सूट. खात्यान स्क्रुटनी फी वाडयल्या. बुधवार मेरेन कुडचडेवेल्या खाजगी सुवातींतल्या कोयराचो विलो लागना जाल्यार कोयर व्हरून आमदाराच्या दारार उडयतले. काँग्रेसाचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराची शिटकावणी. ट्रिटमेंट प्लांट आसतना खंय कोयर रस्त्याक कुशीक. पाटकर थळाव्यांक घेवन वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्र्या मुखार पावलो. मंत्री बाबूश म्हणटा MD खंय कितें तें सांगतलो. 2014च्यान जेन्ना हो प्रधानमंत्री जाला तेन्नाच्यान तांणी नारो दिला स्वच्छ भारत अभियान. आज गोंयभर जर आमी वचून परिस्थिती पळयली जाल्यार प्रत्येक जाग्याचेर आज कचऱ्याचो विशय आसा. हें सरकार, हें BJPचें सरकार फेल जाल्लें आसा गोंयचो कचरो मॅनेज करपाक. आतां क्लासीक एग्जाम्पल ऑफ कुडचडे हें तुमकां दिता. आतां हे सगळे स्थानीक लोक थंय रावपी रेजिडेन्शियल लोक, जातून सरावंडींग 500-600 लोक रावतात. हार्ट ऑफ द सिटी, म्युनिसिपालिटी एरिया, आनी थंय तातूंत भितर कचरो हाडटा, घालता, थंयच सेग्रिगेशन करता, थंय स्टोरेज करता आनी थंयच्यान प्लांटार व्हरता. हांव चेतावणी दिता की समज जर तर बुधवार मेरेन जर तर हाजेर निकाल जायना आनी ते जर तर थंयच्यान बंद जायना, डोंट फोर्स अस टू टेक लॉ इन अवर हँड. अँड आय एम टेलिंग यू की आमी त्यो रिक्षा उबारतले आनी व्हरून आमदाराच्या दारान रकयतले. And he has taken upon him basically as far as the collection of this garbage is concerned. Now most important thing is what I have spoken to the MD basically and seek his clarification on this. It's simple as that. अपघाताचो आंकडो दिसान दीस वाडटा. बिरेस्तारा रातीसावन शुक्रार दिसभरात 4 अपघात. जिवीतहानी ना, मात जखमी बरेच आसात. मांडवी पुलार एक्सिडंटान 3 जाण जखमी. शुक्रारा सकाळी मांडवी पुलाचेर 4 चाकी आणि 2 दुचाक्यांमदीं अपघात. 4 चाकी ओव्हरटेक करता आसतना फुडल्यान येवपी 2 दुचाक्यांक धपको मारलो. अपघातात एके बायले सयत 3 जाण जखमी. वेर्ला काणकात रेंट कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. दुचाकी चालक बरोच जखमी जाल्ल्याचें कळटा. हणजुण्या पुलिशेच्या गाडयेक धपको दिवन एक 4 चाकी नाल्यांत वचून पडली. चालक आसामच्यान आयिल्लो पर्यटक आसून ताचो गाडयेवेल्यान ताबो सुटला अशें थंय आशिल्ले लोक सांगतात. कुडचड्यार पार्क केल्ल्या दुचाक्यांचेर 4 चाकयेचो धपको बशिल्ल्यान 4 दुचाक्यांचें लुकसाण जालां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. Accidents don't one due to potholes and second due to आज कितें जालां
आमगे लोकांक थोड्या कडेन पयलीं गाडी घेता आनी लायसन्स काडटाय. हांव असेंब्ली उलयल्लो की लायसन्स काडप सारकें स्ट्रिक्ट करपाक जाय. इट हॅज टू बी इन ऑटो मोड ऑन द कंप्युटरायज सिस्टम वेर नो ह्युमन इंटरवेन्शन इज देर. म्हणजे तुका जर गाडी चलोवपाक जायना तूं फेल जाता. सो ते कितें करता आतां गाडी पयलीं घेता आनी मागीर लायसन्स काडटाय. मोटरसायकल पयलीं घेता आनी मागीर लायसन्स काडटाय आनी मागीर कळटा तुका तें लायसन्स म्हणल्यार कितें. So these are two major reasons why accidents are taking place. No doubt, infrastructure जाले, रस्ते जाले, रस्ट करता आसतना सारकें प्लॅनिंग जावं ना. रस्ट करता आसतना एक पाटी उदका वाट देखून सोडलो नाही, ताका लागून ती डॅमेज जाता. आतां ऑल दीस थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आमी जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता आसतना कितें करता आसतना इट हॅज टू बी डन विथ इंजिनियरींग, रोड इंजिनियरींग. 2 वर्सां फाटीं कर्नाटकाच्या दांडेली पट्टेरी वागांक मारपाच्या प्रकरणात बेळगांवच्या दोगांक अटक केल्या. सोमनाथ पाटील आणि इंद्रजीत गजरी म्हणटा त्या दुबावित्यांक राना अधिकाऱ्यांनी धरल्यात. 18 डिसेंबर 2022 बोरची रानात हात पाय कापिल्ल्या अवस्थेत वाघ सापडिल्लो. केस कर्नाटकाच्या राना खात्याकडेन आशिल्ली. काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्टच्या लागींच आशिल्ल्या दांडेली तालुक्यातल्या बर्ची या वनक्षेत्रात येवपी नाना किसोडा हांगासर 18 डिसेंबर 2022 एका वाघाची शिकार केल्याची घटना घडिल्ली. त्या वाघाची शिकार केल्यानंतर त्या वाघाची टकली आणि 4 पाय संशयितांनी घेऊन गेले आणि वाघाक तसोच रानात जंगलात टाकिल्लो. या प्रकरणी दांडेलीचे जे वन विभाग आसात ते गेल्या 2 वर्षांपासून तपास करीत आसात. कालच या तपासाक एक वेगळे वळण येयल्ले आसात. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थंयसरले CCTV आणि नेटवर्क, मोबाईल नेटवर्कच्या एरियेत जी कोणाची ॲक्टिव्हिटी सुरू आशिल्ली तेंची चौकशी केल्यानंतर तांकां बेळगांवच्या 2 जणांचेर संशय येयल्लो आणि या प्रकरणात बेळगांवच्या सोमनाथ पाटील आणि इंद्रजीत गसरे हांकां तेंच्यांनी अटक केली आसा. त्यापैकी सोमनाथ पाटील हांकां हो मुख्य सूत्रधार आसूं शकता अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आसा आणि ताका न्यायालयातही दाखल केले आसात. आणि या प्रकरणाचो जो सविस्तर तपास आसा तो सध्या दांडेलीचे वन विभाग करीत आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. कुळे दूधसागर धबधब्या वयल्या GTDCचो कावंटर काडचो म्हूण थळावे जीप ऑपरेटर मुख्यमंत्र्या मेरेन पावले. कावंटर ऑपरेटर खंय टुरिस्टांक कडच्यान देमायज पयशे उखलता, खात्या कडच्यान उलोवन उपाय काडटा म्हूण मुख्यमंत्र्याचे तांकां उतर. आमदार GTDCचो अध्यक्ष गणेश गांवकार म्हणटा मुख्यमंत्री तड लायतलो. विषय कितें आसलो? विषय आमचो इतलोच आसलेलो जो GTDC कावंटर आसले पळय खंय सर तेगेलो आमकां ठाम विरोध आसा. खंय आसा तो? GTDC आमचो वॉटरफॉल जो स्टँड आसा पळय त्या स्टँडार खंय आसा? वॉटरफॉल स्टँडा ऑफिसा पळय थंय कावंटर घातला आनी त्या कावंटराचो आमचो कित्या लागून जो ट्युरिस्ट येता तो ट्युरिस्ट हिसपा भायर पयशे जाता आनी ते जो सर्वीस प्रोवायडर दवरलेलो आसा तो विनाकारण थंय एक मनशा फाटल्यान ते पयशे घेता. 257 रुपीज तो घेता. एक्स्ट्रा घेता? हय एक्स्ट्रा घेता. कळ्ळो. आनी ताका लागून आमी CMाक आमदार आमकां CMा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलेली. आमदार घेवन येयल्लो. आमी सविस्तर आमकां CMाक सांगलेलें आसा. CMान आमकां थोडे सगळ्यांक घेवन बसून हेजे तोडगो काडुया म्हणून सांगलें. केन्ना सांगला? आतां तो मागीर कंपनी करतलो सगळे जे कोण कंपनी ऑफिसर आसा न्ही ताका आपण रिगार्डींग कितें आसा तें सांगला. आपूण सगळे कोण पयलीं आसा न्ही डिपार्टमेंट तांकां आपयता तांकांय सगळ्यांक आपयता. खबरो इतल्यारच सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.